प्रायव्हेट बसी 38 बसी चलतात. तातूंतल्यो 20 ते 22 बसी हाची पिराय 15 वर्सांची चड जाल्ल्या कारणान सरकार ह्यो बसी रिप्लेस करपाचो निर्णय सरकारान घेतलेलो आसा. आनी त्यो रिप्लेस करून सद्या गव्हर्मेंट EV बसीची पणजे फूल सिटी म्हणल्यार दोनापावल, मिरामार ते पणजे फूल सिटी अशे बांबोळे पर्यंत ह्यो बसी चलतल्यो. प्रायव्हेट बसी बद्दल देर आर 38 प्रायव्हेट बसीस रनिंग नाव आता चालू आसा सध्या. तातूंतल्यो 20 ते 22 बसी 18 वर्सां वयर आसा ओल्ड आनी उरलेल्यो 14-15 बसी कमी हातूंत आसा. बसी बंद केल्यार आमी जगतले कशे काय म्हणून बसवाल्यांचो प्रश्न. आमचे म्हणणे अशें, तुम्ही जर बसी बंद केले जाल्यार आमी बसीचेरूच जगता ह्या आनी आमकां एक ऑप्शन ना. आतां म्हाका एक सांग, बसी तुमी बंद केले जाल्यार बसीचे कंडक्टर ड्रायव्हर 99% रेंटाक रावता हांगासर. तेंची भुरगीं इस्कॉलाक शिकता. तेंच्यांनी करचें कितें फाल्यां बसी बंद केले जाल्यार? त्या ड्रायव्हरांनी वयचें खंय? भुरग्यांनी शिकचें कशें? सरकार म्हणटा गरिबी हटाव, गरिबी हटाव. ही गरिबी हटाव न्हू, बसी बंद करून गरिबी वाडव. हें कितें नाका आहलें रे? प्रायव्हेट बसवाल्यांची व्यवस्था करता म्हणून कदंब महामंडळाचो MD संजय घाटे प्रुडंटाकडे उलयलो. सो तांकां आमी दुसरे कडेन प्रयोजन केल्लें आसा. आमकां तशे खुबशे ऑफरी आसा, लायक स्कुलांक बसी जाय. मागीर दुसऱ्यो देर आर सम रूट्स अशे आसा आमचे पर्वरी नाल्यार हांगा लागींचे रूट्स आसा ज्या जाग्यार लोकांचो डिमांड आसा पब्लिकाचेर. सो आमी तांकां थंय फॅसिलिटेट करूंक शकता. सो अशा तरेचे पणजेकारांक हे स्मार्ट सिटीची नवो उपक्रम आणि स्मार्ट बसी पणजेक मेळपाची आसा बेगिनात. सो आनी ज्यो पोरण्यो बसी आहा, टोटल 38 बसी आहा प्रायव्हेट, तातूंतल्यो 18 ते 20 पर्यंत ज्यो आसा 20-22 त्यो रिप्लेस जातल्यो. आनी तांचो जो उपाय आमी तांकां दुसरें काम दिवपाचें आमी निर्णय घेतलो अशें संजय घाटेन सांगिल्लें आसा. पणजेच्यान रुपेश राव, स्टुडंटा खातीर.